नमस्कार. देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेले वीक्षकांक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. आयच्या कार्यक्रमांतू आमी गोवाचे पोंडा तालुक्याचे खंडोला मळल कडेन आसचे श्री महागणपती संस्थानाचे दर्शन करूया. देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं. हे एक पुरातन देवस्थान. हे गणपती देवस्थानाचे मूल देवस्थान गोवाचे तिसवाडी तालुक्याचे दिवार द्वीपाचे नोवेल मळल कडेन आशिल्ले. सुमार 1540 वेळारी थंय पोर्चुगीसान आक्रमण करून सगळ्यांकय धर्मांतर करतना थंयचे भक्तांनी हे गणपती विग्रह घेवन थंय तुकून भायर येयलेची. 2 पटी हें देवस्थान स्थळांतर जालें. कडेरी सुमार 1750 ह्या वेळारी आत्त आसचे पोंडा तालुक्याचे खंडोला मळल कडेन ह्या देवस्थानाचे स्थापन जालें. पोंडांतू आसचे हें देवस्थान गोवा रेल्वे स्टेशनातून सुमार 55 किलोमीटर्स आणि एअरपोर्टातून 53 किलोमीटर्स आसा. प्रथमवंदित सुंदरांग रूपाचे श्री गणपतीले विग्रह आसचे प्रवेशद्वार देवळाक पळोवच्याक येवचे भक्तांक हात उबारून आपयता. 5वी परिसराचे पोंडा तालुक्याचे खंडोला हळ्ळेंतू स्थित श्री महागणपती देवस्थान पोरणे आणि नवे वास्तुकृतीचे एक मेळयलेले रूप. देवळा बगलेन तुळसी वृंदावन आसा. हें देवळ नळ्या माडाचे जावन आसून शंकाकृतीचे शिखर आणि ताजवेरी स्वर्ण कलश आसा. तशीची एक डोम आणि ताजवेरी स्वर्ण कलशू आसा. सुविशाल मुखमंटपांतू आसन वेवस्था भारी चांग रितीर आसा. हांगा वारे उजवाडू भरपूर आसून आयिल्ले भक्तांक समाधान संतोष दिवची तसले वातावरण आसा. थंयची श्रद्धावंत सिब्बंदी वर्गान आसचे देवळाचे सेवा बूक करची तसले डेस्क आसा. सुंदर रूपाचे द्वारपालक आसा ती आनी विविध पुराणांतुले काणयेंतुले बोंबी वयली भागांतू आसा ती. गोलाकाराचे खांब्याचे आनी कमानांचे देवळाचे भित्त वयले भागांतू भक्तांक बैसून पूजा इत्यादींतू भाग घेवच्याक अनुकूल आसा. थंय गणपतीले विविध रूप सिंदूर वर्णांनी केल्लेले आसा. ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती असले देवांनी आराधन करत आशिल्ले गणपतीले एक चित्र गर्भगुडी वयर केला. गणपती मुखारी मातयेचे विविध फलावळीचे सुंदर सालू पळोवच्याक मेळटा. खानोळ्या महागणपतीचे देवूळ आसा आनी तें फोंडें तालुक्यान पडटा. मुळात हो महागणपती दिवाड बेटावयलोच आशिल्लो. दिवाड बेटार तो महागणपतीचें देवूळ जें आसा तें एका दोंगरार आशिल्लें आनी जवळ जवळ 1931 म्हणजे 1931 रेव्हरंड फादर हेनरी हेरश जेजुईट पाद्री आशिल्ले ते गोंयांत आयले आनी ताणें खुबशे एक्सप्लोरेशन्स केले. तेन्ना ताणें एक आर्टिकल बरयल्लें आसा वेर ही स्पीक्स अबावट गणपती रिमेन्स ऑफ गणपती टेम्पल ऑन द दिवार आयलंड. आनी हे दिवार आयलंडाचे जे म्हणजे बेटाचें जें देवूळ आशिल्लें तें बाटाबाटीच्या वेळार शिफ्ट करपाक केलें आनी तें शिफ्ट करतना ते 2 फेजीन शिफ्ट जाल्ले आसा. पयलीं म्हणजे खांडेपार गेलो, खांडेपार तो उरलो काही ती आनी ताचें देवूळ बांदलें आनी मागीर तो सद्याच्या जाग्यार म्हणजे खांडोळा आयलो. खांडोळा जेन्ना तो गणपतीची स्थापना जाली तेन्ना काही काळा नंतर अशें समजून आयलें की ते गणपतीचे काही भाग जे आसात ते भग्न जाल्ले आसात आनी ताका लागून नवी मुर्ती स्थापन करची आनी ही मुर्ती हे मुर्तीचें कितें करचें अशें देवाक विचारपाक आयलें. तेन्ना गणपतीन सांगलें की आपल्याक तुमी त्याच देवळान जागो दियात आनी आपूण नवे मुर्तीच्या आपूण त्याच देवळान जागो दियात आनी ताका लागून नवी जी मुर्ती आसा जी तुमकां आज दिश्टी पडटा नूतन मुर्ती त्या मुर्तीच्या उजव्या बाजूक म्हणजे भक्तांच्या उजव्या बाजूक जी मुर्ती आसा ती जुनी मुर्ती आसा. जवळ जवळ कदमकालीन ही मुर्ती आसा
आणि त्या मुर्तीचें वैशिश्ट म्हणजे पूर्णपणे मुडी मुकूट बांदिल्ली ती मुर्ती आसा. आमकां इतर मुर्तींचेर मुकूट दिश्टी पडटा पूण हाजेर तांणी केश रचना आशिल्ली मुडी मुकूट दिश्टी पडटा. आणि मूर्ती अतिशय सुंदर आसा आणि जवळ जवळ 12व्या शतकांतली आसा. आणि ह्या मुर्तीची उपासना अजून पर्यंत त्या देवळांत करतात. स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्. द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये. ह्या देवस्थानाचे पुरातन विग्रह एक सुंदर जाल्लेल्या गणपतीले एक होयसळा शैलीचे विग्रह जावन आसा. 2 पटी की 3 पटी हे स्थळांतर जाल्लें तेन्ना ती मूर्ती स्वल्प भिन्न जाल्या. सुमार 1969-70 वेळारी नवे विग्रह स्थापन केले तेन्ना खंयचेय मंगळ लक्षण त्या देवस्थानात दिसनीची. ह्या विशयांतू कौल प्रसाद पळोवन प्रश्न केले तेन्ना पुरातन विग्रहाकय ह्या देवस्थानांतू दवरका म्हणलेलें एक उत्तर आयकलेलें. तशें जावन आत्ताचे गर्भगुडी लागींची हे पुरातन विग्रह दवरून म्हळ्यार ह्या देवालयागिंता एक वैच मट्टारी उन्नत मट्टारी पुरातन विग्रह दवरलेलो आसा. गर्भगुडींतुले ह्या देवळाचे मुख्य देवू श्री विघ्नविनाशकू गणपती देवाले पाश अंकुशधारी आणि अभयहस्ता वरदहस्ताचे सुंदर मूर्ती आसा. ही मूर्ती मागीर करेयली. हाजे उजव्यानी होयसळ शिल्परूपाची पुरातन श्री गणपतीली मूर्ती चिके वैली पिठारी दवरल्या. देवाल हस्तूक भिन्न जाल्लेल गुर्तू आस देखून रुप्याचे कवच करेला म्हणलेलो अभिप्राय आसा. अत्यंत मौलिक जाल्लेले ही पुरातन देवाल मूर्ती आमगेले भक्ती श्रद्धेक साक्षी जावन हांगा बसल्या.
1746 to 1751 ह्या वर्सान ताका म्हणजे महागणपतीक निमाणो खांडोळ्या हाडलो. आतां जेन्ना ताका थंय हांगा हाडलो तेन्ना ताजी कितें जालें, नवीन मुर्ती करपाची ठरयली. पूण हें जेन्ना ठरयलें तेन्ना कांय अश्यो गजाली घडल्यो जाच्या खातीर लोकांनी ठरयलें की महागणपतीचो प्रसाद घेवचो, कौल प्रसाद घेवचो. तेन्ना त्या कौल प्रसादान सांगलें की पोन्नी जी मुर्ती आसा ताका एक वयलें स्थान दिवचें. म्हणून आज तुमी देवळान पळयशात तर नवीन मुर्ती मदीं आसा आनी त्या नवीन मुर्तेच्या उजवे सायडीन पोन्नी मुर्ती आसा, जाका मातशें वयलें स्थान दिलां. म्हळ्यार नवीन मुर्तीचे मातशें वयर ती बसयल्या. आतां पोन्नी मुर्ती कदंबा होयसला आर्ट एक त्या फॉर्मान पोन्नी मुर्ती आसा. म्हळ्यार ताजी एक जो गणपतीचो हात आसा तातूंत परशू आसा, दुसऱ्या हातान अभय मुद्रा म्हणून आसा, म्हणल्यार जाका भंय ना अशी मुद्रा ती दाखयता. हें जाल्या नंतर 1969 वर्सा बेजिकली नवीन मुर्तेची स्थापना जाली. म्हणजे हें हालींचीच गजाल. तेन्नाच्यान हांगा हें देवूळ आसा आनी देवळाची हळू हळू जशे जशे लोक येतात वतात तशे देवळाची उदरगतूय जाता. तशेंच जेन्ना ही मुर्ती सांपडली आनी एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरताले, अशे दोन आनी एक फातर मेळ्ळे. जे फातर तांदूळ मेजपाक किंवा ताजे बॅलन्सिंग करपाक वापरताले. तरी बॅलन्सिंग करतना ताजो वेट फाटीं फुडें जायनासतना तसोच उरतालो. म्हळ्यार तो सपोज पॉलिश सुद्दां केलो फातर तर कांय जायनाशिल्लें. सो तेन्ना परत प्रसाद घेवन अशें कळ्ळें की महागणपतीन सांगिल्लें की ते दोन फातर काल भैरव आनी निरंकाल म्हणून अशें पुजचे. सो नवीन देवळान तुमकां तेंय पळोवपाक मेळटा. सो अशी आशिल्ली महागणपतीची एक बारीकसो इतिहास. तुमी मुजरत येवन हांगा देवळान येवन महागणपतीची भेट घेवची. नमस्कार. शांतिदूत, शांता दुर्गे आई म्हजे तूच शांतिदूत. आमी तुज्यो धुवो आनी पूत, माये आमी तुज्यो धुवो आनी पूत. शांता दुर्गे आई म्हजे तूच शांतिदूत, शांता दुर्गे आई म्हजे तूच शांतिदूत. आमी तुज्यो धुवो देवळाचे परिवार देवामध्ये तूं श्री शांतादुर्गा देवीले सन्निधानय आसा. रुप्याचे मांटवेन तूं सरळ सुंदर सांप्रदायिक अलंकाराचे रुप्या मुखाची शांतादुर्गा प्रसन्न वदने. वक्रतुंड महाकाय कोटी सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा. कालोत्सव म्हणून जाता मार्गशीर्ष विनायकी चतुर्थी दिसाक कालोत्सव सेवा. तशेंच ते परस माघ म्हयन्यांत माघ चतुर्थीक ते परस हांगा जल्म जाता. त्या वेळार विचारणा कडेन हे कार्यक्रम वार्षिक ते परस कार्यक्रम आसा. आनी तशें आसा हांगा अनेक लोक येवन देवालय दर्शनाक गांवचे परगांवचे अनेक रितीन कुळावी म्हणून जावा परकुळावी म्हणून जावा प्रत्येक लोक गणपती निमित्तान येवन हांगा गणपतीलें दर्शन घेवन तांगेलें ते परस गणपतीले ते परस आशिर्वादाक पात्र जावन आसात. आनी ते परस हो गणपती नवसाक म्हळ्यार आंगवण म्हणटात ते आंगवणीक ते परस ताका प्रथम स्थान. आनी त्या वेळार विचारणे कसं एक आंगवण केलें म्हणून जाल्यार तें काम सिद्ध जाता अशें ते परस तेगेलें आख्याय आसा. अशें प्रतिनित्य हांगा उत्सवकी जन येवन गणोवमकी सत्यविनायक पूजके सत्यनारायण पूजके अशी येवन तांगेलें
मनसो इच्छ पूज करून घेऊन प्रसाद देवालय आशीर्वादाक पात्र जावन उरतात. हे देवस्थान ते कुळावी म्हळ्यार नावेलकर, प्रभू नावेलकर, शेणवे नावेलकर आणि धुमटकर आणि तशें आसा कुडव, कामत आणि ते प्रमाण अशें ते प्रमाण हे कोणाक गोतना तांणी येवन गणपतीले हांगा मूलस्थाना येवन तांणी ते प्रमाण देव सेवेक पात्र जावचे. प्रति घरांतु स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. प्रति घरांतु स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. वितत महिमा पतित पावन, वितत महिमा पतित पावन. श्रीपतिले सेवा सतत दीवनु, प्रति घरांतु स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. श्री महालक्ष्मीले आणि श्री गधाधारी श्री रवळनाथाले राब्बील विग्रह सुंदर मुखमुद्रेचे आणि सुपुष्ट अंगसौष्ठवाचे. सरळ अलंकारांतूय शोभायमान दिसचे ही विग्रह सदई पूज घेतात. ह्याच गुडयेंतू श्री महालक्ष्मी आणि श्री रवळनाथ विग्रहा लगीची सूर्याले एक फलक अस. श्री सूर्यनारायणाली पूजा हक्क चलता. श्रीमन्मंगलमूर्ती हा गणपती आसाम राज्य स्थित, गोवा भूवर येऊन प्रथमतो दीपावली संस्थित. आला तेथून खंडधार नगरा, नार्भयासही लाभला. तो हा दर्शन द्यावया गणपती खंडावली राहिला. प्रत्येक विनायक एक संकष्ट एक मंगळाराक हांगा देवाचे गणपतीचे येऊन यथामती यथाशक्ती पूजा अर्चा करून आपले अभिषेक नैवेद्य काही समर्पण करता आणि देवाचं दर्शन घेतात आणि गेल्याबरोबर तांचे कामां जातात. अशें खूब हें आसा. तशेंच प्रसादां घेतात. प्रसाद घेवन गेल्याबरोबर तांची कामां जाल्लीं आसा. अशे रितीन जातात. प्रत्येकान हांगा येवचें, गणपतीची सेवा करची आणि आपली जी जी कितें कामां आसा ती तो पूर्ण करतलो अशें आमकां दिसता. आनी आमी ताजे कडेन मागता की समस्त महाजन मंडळी, भावीकगण, भक्तगणांचें त्या गणपतीन कल्याण करचें आनी आमचेंय कल्याण करचें अशें म्हाका हांव म्हजें दोन उतरां पुराय करतां. श्री निराकाल देवू या श्री निराकार देवू हांगा खांब्या रुपांतू आस. ताका कांबळीचे एक नेसणय आस.
श्री कालभैरवाली एक गुडी हंगस भितरी श्री कालभैरवाले चित्रश्चे शिलेक भायर तुकुनु पितलेचे एक रूप दिल्ला हजवेरी युद्ध सन्नद्ध शस्त्रास्त्रधारी जावनु रब्बिले श्री कालभैरवाले सानिध्यस देवळाचे प्रांगणांतू श्री कुलपुरुषाल गुडी आसा थंय विविध कुलपुरुषांगेले अमृतशिलेची पितलेची मुर्त्यो आसती थंय मूल देवाले मुर्तीचे भिन्न जालेले भागय आसती ते देवाले चैतन्याचे भाग दिकून ताकाय पूज चलता. नमस्कार. जय महागणपती. हांव प्रितम लक्ष्मीकांत शेणवी खांडेपारकार ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष. हे म्हजे साथी सेक्रेटरी दत्तराज वेलिंगकर, ट्रेजरर कैलास खांडेपारकार. आमी आमचे थोडेशे देवस्थानाचे आमचे फॅसिलिटीज आसा त्यो म्हणजे जे हांगा सुविधा कितें आसा त्यो आमी तुमकां सांगतात. पयली म्हणजे देवाची सेवा. हांगा येवन गणपतीचे तुमकां खुबश्यो सेवा करपाक मेळटा. एक म्हणजे तुमकां अभिशेक घालपाक मेळटा जो भितरी आसता किंवा भायर आसता. परत गणहोम, सत्यविनायकी आनी आमचो हांगा बोर्ड हें लायिल्लो आसा ताजेर खुबश्यो सेवा आसा त्यो तुमकां करपाक मेळटा. आनी सेवा करता आसतना ताजी जे पळय रिसिप्ट काडची पडटा ती सामकी हार्डली हें नॉमिनल आसता कळ्ळें. तर त्या भायर तुमकां हांगा समज जर देवाची हें करतले जाल्यार आमचे कडेन एक जवळ जवळ 11 सुमार रूम आसात. एक मंडप आसा जातूंत तुमी मूंज किंवा लग्न करूंक शकतात. आमचो बेजमेंट हॉल आसा तातूंतय तुमी लग्न किंवा मूंज करूंक शकतात किंवा तुमचें कॅटरिंग दवरपाक शकता. ल्हानशें फंक्शन आसत जाल्यार आमचे कडेन मिनी हॉल आसा तो तुमी हें करून तुमचें ल्हानशें फंक्शन करूंक शकतात. आनी आमचें हें जें पळय देवस्थान आसा तें सुंदर निसर्गाच्या सानिध्यांत बशिल्लें आसा. थंय येतकर गणपतीचें दर्शन घेतकर तुमकां एकदम मनाक सामकी शांती आनी म्हणजे तुमकां जें कितें जाय तें सगळें मेळटा. तर हांव सगळ्या कडेन मागतां की तांणी आमच्या महागणपतीच्या देवळाक येवन दर्शन घेवन तांचे आशिर्वाद घेवन सगळ्यांचें बरें करून दिवचें आनी घेवचें. हांगा श्री क्षेत्रपाल त्रिशूल रूपारस सांकेत जावन ह्या त्रिशूलाक पूज चलता. नितळ उदकाचे व्हड देवळा तळे अत्यंत मनमोहक. ह्या देवळाचे स्थापन जाल्ले तेदनाची ह्या तळ्याचे स्थापनाय जाल्या. हाजी निर्वहण बहु चंदायरी करत आसचें आमकां मनाक वता. वर्साक 3 वेळा गणपत देवाले उत्सव ह्या तळ्या लागीं येता. श्रावण मासाचे कृष्णाष्टमी आनी चवथीक देवाले उत्सव हांगा हाडटात. मार्गशीर मासांतूय एक पटी देवाल उत्सव तळ्याले घाडू आसा. खास करून तुमच्या मुखार ह्या आमच्या देवळान 2 विशिश्ट सेवा ताजें इम्पॉर्टन्स ताजें म्हत्व तुमकां कळपाक लागून हांव तुमच्या मुखार आसा. पयली म्हणजे आमी दीप सेवा हो एक सेवेचो आमी हांगा सुरवात केल्ली आसा जी आमी 365 दिसूय करता. आनी महागणपती आनी शांतादुर्गा दोनूय देवळान ही दीपसेवा करता. ताका लागून आमी महागणपतीचे 510 रुपया आनी शांतादुर्गेचे 510 रुपया अशे 1020 रुपया आमी प्रत्येक दिसाचे घेता. आनी ही 365 दिसूय सेवा चालू आसता. ही सेवा चालू करून खूब लोकांक हाजो फायदो जाल्लो आसा. गोंयानूच न्ही तर गोंया भायरूय बी
खूब जाणांक हाजो अनुभव आयिल्लो आसा. ही सेवा खास करून कोणाच्या वाडदिवसाच्या निमतान, लग्नाचो आसूं, पर्सनल वाडदिवस आसूं किंवा कोणाच्या आरोग्याच्या दृश्टीन कोणाची कसली कामां जायना जाल्यार त्या दृश्टीन प्रत्येक जाणान मनोभावे ही सेवा केल्ली आसा आनी ताजें इच्छीत फळ तांकां मेळिल्लें आसा. आनी खास करून तांणी आमकां फोन करून फोनाचेर हें सांगिल्लें आसा की आपणें ही अशी सेवा केली आनी आपल्याक ताजें फळ प्राप्त जालें. दुसरी एक सेवा हांगा विशिश्ट रितान चलता ती म्हणजे गणेश जयंते कडेन. गणेश जयंते कडेन गणपतीचो जल्म जातकर जे पायण्यान गणेशाची मुर्ती आसता ती जी सौभाग्यवती आसा, जांकां काही ना काही कारणांक लागून ज्यांनी म्हणजे पुत्ररत्न किंवा कन्यारत्न प्राप्ती तांकां जायना, तेन्ना तांचे होटयेन ही पुरोहिताच्या मार्फत तांच्या होटयेन घालतात आनी थोडा वेळ ती दवरून मागीर परत काडटात. आनी हाजो प्रत्यक्ष अनुभव खूब लोकांक आयिल्लो आसा आनी 1 वर्सा भितर किंवा 2 वर्सां भितर तांगेर कन्यारत्न किंवा पुत्ररत्न तांकां प्राप्त जाल्लें आसा. तुमच्या सगळ्यां कडेन मागणी आसा की तुमी जरूर आमच्या ह्या मंदिराक भेट दिवची आनी ह्या सेवे बरोबर इतर सेवेचोय तुमी लाभ घेवचो, महागणपतीची कृपादृश्टी आशिर्वाद घेवचो आनी प्रसाद घेवचो. देव बरें करूं. मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये. वीक्षकांनो, आज आम्ही पळयिल्लें हें खंडोला श्री महागणपती क्षेत्र एक जनप्रिय आणि बहुपुरातन क्षेत्र. तुम्ही गोवा गेले तेन्ना श्री महागणपतीले दर्शन स्वयं तुम्ही करता ती म्हळ्यार एक भरवसेन आयचे कार्यक्रम आमी संपयत आसती. हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय नमस्कारो आणि धन्यवाद.